मोगा बाबणानो, जोआचो 15वो आविसोर आमकां जायत्यो गजाली दाखयता. पयल्यो 3 वळी आमी फाटल्या कार्यावळींत पळयल्योच आसल्यो आनी आयज आमी फुडल्या वळीचें शिकप करुया. पयले सुवातेर आमी 2 गजाली पळयल्ल्यो आसल्यो आनी आतां आमी तिसरी गजाल पळयतले. ही तिसरी गजाल म्हणजे आमी ताज्यांत आसूंक जाय. आमी क्रिस्तांत आसूंक जाय आनी सदांच ताज्या एकचारांत आमी आसूंक जाय. जर आमी ताचे भितर वा ताज्यांत आसूंक जाय जाल्यार आमी सदांच नितळ आसूंक जाय आनी शुद्ध आसूंक जाय. आमी नितळसाणेन जर रावले जाल्यार आमी ताजे थंय आसूंक शकता. स्पर्जन हो मनीस अशें म्हणटा वो ताच्या जिवितांत आयलोली एक घडणी अशी दाखोवड करता. हाचे संबंदी एक गजाल अशी सांगता ती ही की तो रस्त्याच्या एकदम मोदेकांत उबो रावलो आनी आपल्या तकलेवयली तोपी काडून ताणें मागणें केलें. ताचे सांगाता देवाचो एक चाकर आसलो. ताणें हें पळयलें आनी ह्या संबंदी ताणें ताका विचारलें. तेन्ना स्पर्जन हाणें जबाब दिलो, ताच्या मोदें आनी दुनिया जेजूच्या मोदें आडखळ उत्पन्न जाली आनी ती आडखळ त्याच वेळार पयस करचे पसत आपणें त्याच वेळार पातकाचें बोगसणें मागचें पसत आपूण मोदेकांत उबो रावलो आनी आपणें मागणें केलें. जर आमकां देवाताय वो देवाच्या भितर रावूंक जाय जाल्यार आमी आमच्या पातकाचें बोगसणें रोखडेंच मागूंक जाय. दोनयाच्या थंय रावचे पसत आमी ताजी आज्ञा पाळूंक जाय. जोआचो 15वो आविसोर 10 आनी 14 वळी प्रमाणें जेजू म्हणटा, जें कितें हांव तुमकां सांगता तें तुमी करशात तर तुमी म्हजे इश्ट जावन आसात. जर हांवें एका खंयच्याय व्हड मनशा संबंदी म्हटलें की तो म्हजो इश्ट जावन आसा म्हूण, तर त्या मनशाक हांव म्हजे सुवातेचेर हाडटा. पूण त्या मनशाक जर अशें म्हटलें की हय वो म्हजो इश्ट जावन आसा, तर तांची इश्टागत सारकी जावन आसा. आयज मनीस उलयता एक आनी करता दुसरेंच. आयज जण एकल्यान आपल्या काळजाची परिक्षा करूंक जाय. हें खूब म्हत्वाचें अशें जावन आसा आनी हें करूंक क्रिस्तान आमकां आज्ञा दिल्ली आसा. क्रिस्ता थंय आसूंक जाय जाल्यार ताचें उतर पाळप म्हत्वाचें जावन आसा. 9 वळीन दाखयल्ल्या प्रमाणें ताज्यांत रावप हें थोड्या दिसांचें न्हय तर सदांकाल ताज्यांत रावप अशें जावन आसा. मोगा बाबणानो, आमच्या मळ्यांत आसलोल्या झाडाच्या फांदयांक सगळीच गरज ना जी तुमी एकामेकाक चिटकोन रावतात म्हणून. ती तर एकामेकाक चिटकोन रावतात आनी फळां दितात. जायत्या लोकांक दिसता की आमी सगळे समनभर म्हणजे आठवडोभर आमकां जाय तशें वागचें आनी आयताराच्या दिसा सोबेक वचून देवाची चाकरी करची. मोगा बाबणानो, अशें करून आमी देवाचीं भुरगीं जावंक शकनात. अशें जावंक केन्नाच शकनात. देवाच्या आसना मुखार आमी पवित्रपणानूच येवंक जाय. मोगा बाबणानो, फळ हाडचे पसत आमी ताच्या आसना मुखार सदांच हाजीर आसूंक जाय. जेन्ना आमी सकाळीं उठ्ठात, आमच्या ऑफिसांत वेतात, अभ्यास करतात, रस्त्याचेर चलतात, तेन्ना आमी ताचो उगडास करीत रावंक जाय. म्हणजे आमी ताचे सांगाता आसतात. कारण आमचे कडेन आमची खुशी आसता आनी ती आमी करूंक संवसारा बरोबर चलोंक पळयतात. पूण संवसारांत रावून संवसारा बरोबर जर तूं चल्लो जाल्यार देवाची खुशी तूं केन्नाच करूंक पावचो ना. ताची खुशी आसा की आमी ताका चिटकोन रावप आनी आमी फळां उत्पन्न करप. ह्या सुवातेचेर आमकां ओपणाऱ्याच्या वेपारी संबंदी सारकेपणी दिसून येता. कांय बी जमनीचेर पडलें आनी 30% पीक आयलें.
हें फळ आसा. कांय बी 60% पीक हाडलें तें खूब फळ दिणारें अशें जावं नासलें. आनी कांय जाणांनी 100% पीक हाडलें तें भरपूर फळ जावं नासलें. सरस्पर देवाची खुशी आसा की आमी भरपूर फळ दिवचें. हांव तुमकां सांगतां तें हेंच की आमचें फळ जें आसा तें थारणा पासून उत्पन्न जाता. कारण कितें बरयलां तें आमी पाळूंक जाय. पयली कोरिंथकारांक चीट 3:11-14 वळींनी आमी पळोवया. ही घाल्या ती बुन्याद म्हळ्यार जेजू क्रिस्त, ताचे भायर आनीक बुन्याद कोणाच्यानूच घालूंक जायना. हे बुन्यादीर बांदतना कोण भांगार वो रुपें वो मोलादीक माणकां वापरतात, कोण लाकूड वो तोंड वो कोरड. जण एकल्याचो वावर दाखोळ जातलो. तो दीस उज्या वरवीं उदेतलो आनी तो उजो जण एकल्या मनशाचो वावर कोसाक लायतलो. जें कितें मनशान हे बुन्यादीर बांदलां तें उरत जाल्यार ताका मजुरी मेळटली. जो फाटो क्रिस्ता थंय रावना तो भायर उडयतलो आनी उपरांत तो सुकून वेतलो आनी तें उज्यान घालून लासून उडयतले. पयली कोरिंथकारांक चीट 3:15 वळ सांगता, जाचो वावर उलपून वचत तो आरवतलो, पूण तरी उज्यांतलो वांटतल्या भाशेन ताचें थारण जातलें. तो आपणाचें थारण वगडावचो ना. लक्षांत घेयात की देव आमचे कडल्यान भरपूर फळां आवणयता. जोवाचो 15 7 आनी 8 वळी प्रमाणे जर आमी पळयलें जाल्यार आमकां दिसून येता एक बऱ्यांतलें बरें अशें मागण्याचें उतर जावन आसा. पयले सुवातेचेर आमी ताची आज्ञा पाळूंक जाय आनी उपरांत तो आमचें मागणें आयकता. आमचें मागणें म्हणजे बापाक मोहिमा हाडप. आमच्या फायद्या पासत मागणें करता तो केदींच वाडोंक पावना. पूण आमी मागणें दुसऱ्या पासत करचें आनी ह्याच वरवीं आमी जायतीं बरीं फळां देवाक दिवंक शकतात. आत्म्याच्या फळांतलें एक फळ जावन आसा तें म्हणजे खुशालकाय आनी आनंद. आमच्या जिवितांत आनंद आसूंक जाय. देवाची सेवा करचो आनंद, क्रिस्ताच्या एकचाराचो आनंद, ताचें उतर शिकोवपाचो आनंद हें सगळें आमच्या जिवितांत पूर्ण भरलेलें आसूंक जाय. मोगा इश्टानो, उगडास धरात की तो ह्या उलोवण्यांत भावार्था कडेन उलयता. जसो ताणें आमचेर मोग केलो तसो आमी सुद्दां एकामेकाचो मोग करूंक जाय. जेन्ना आमी एकामेकाक पिंजून खातात, एकामेकाच्या विरुद्ध उलयतात तेन्ना देवाचो आत्मो काम करिना. फकत देवाचो आत्मो आमच्या जिवितांत फळां उत्पन्न करूंक शकता. आतां वाचूया 13वी वळ. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. भावार्थी जिवीत म्हणजे ताचें उतर पाळप. हें ह्या सुवातेचेर सारकेंच सांगलेलें आसा. जर तुमी ह्यो सगळ्यो गजाली बरे भशेन पाळशात तर बरीं फळां उत्पन्न करतले. ताणें आमच्या पासत आपलो जीव दिल्लो आसा. तो आमकां म्हणटा की आमी ताच्यो आज्ञा पाळ्ळ्यो. तो आमचो इश्ट जावन आसा. तो आमच्या पासत मेलो. जेन्ना आमी ताच्यो आज्ञा पाळटात तेन्ना आमी ताचे इश्ट जावंक पावतात. दोनी आमकां ताचे पासत मरूंक सांगना. जोवाचो 15 15 आनी 16 वळी प्रमाणे ज्यो आज्ञा ताणें आमकां दिल्यात त्यो आज्ञा जेन्ना आमी पाळटात तेन्ना आमी ताचे इश्ट जावंक पावतात. ताणें आपणाचें काळीज आमच्या पासत उगडापें केल्लें आसा. देव खूद आमच्या मुखार परगट जावंक पावलो.
ताणें आब्रामाक आपणाची येवजण परगट करून दाखयली. हें तुमी लक्षांत घेयात. कारण आब्राम ताचो इश्ट जावन आसलो. आतां जेजू आमकां सांगता की ताणें देवाच्यो गजाली आमकां परगट केल्ल्यो आसात. हें फकत एक इश्ट करूंक शकता. जेजू म्हणटा, तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडलेले आसात. ही एक अजापाची आनी बरी गजाल जावन आसा. आतां थोड्याच वेळान हो सगळो लोक शिपडून पडटलो. कारण राखण्याक खोर्साचेर मारचो वेळ लागीं पावलेलो आसा. आनी सगळीं मेळ्ळां शिपडून पडपाचीं आसात. ह्या वेळार जेजून तांकां सांगलेलें आसलें, तुमी म्हाका विचून काडूंक ना तर हांवें तुमकां विचून काडलेले आसात. देवाची येवजण जावन आसा आमी फळां हाडचीं आनी तें फळ तोखता तसलें हाडचें. आनी हें सगळें ताचे कुशे प्रमाणें हाडचें. जर आमी ताजे थंय आसा आनी ताज्यांत रावता तर आमी ताच्या नांवान मागणें करूंक शकता. आमचें ओत्मीक जिवीत जर आमी वाडोवंक जाय जाल्यार आमी सदांच ताका चिटकोन रावंक जाय. संवसारांत कितली व्हड अडचण आमचेर येवनी, पूण आमी दुनिया विसरूंक जायना. आमी ताचो मोग विसरूंक जायना. भावार्थ्यांचें हेंच जिवीत जावन आसा. जर आमी देवाचीं भुरगीं आसात तर आमी संवसारा प्रमाणें चलोंक शकता. जें कितें घडटा तें सदांच आमी लक्षांत दवरूंक जाय. हो संवसार तुमचो द्वेश करतलो. क्रिस्ती मनीस कितलो व्हड आसा हें आमकां ताणें दाखोळ करून दिलें. आनी हें आमकां अशें दाखोळ करून दिलें की फकत क्रिस्ताच्या वरवीं आमकां जिवीत आसा ह्या वरवीं. आयज संवसारांतले सगळे व्हड मनीस जे आसात ते कित्याकूच उपकारना, पूण तूं आनी हांव एक व्हड मनीस जावन आसा. कारण आमी खूद देवाचीं भुरगीं जावन आसा. संवसारांत जेजू परस कोणूच व्हड मनीस आसूंक शकना आनी व्हड अधिकार कोणाकूच दिल्लो ना. देवाच्या खऱ्या लोकांचेर हो संवसार केन्नाच मोग करूंक शकना. आमी जर संवसाराचे आसात तर आमचो संवसार सदांच मोग करतलो, पूण आमी संवसाराचे ना देखून तो आमचो द्वेश करता. मोगाळ बापणानो, संवसारान आमचो द्वेश केल्यार कांयच हरकत ना, पूण देवान आमचो द्वेश करचो न्ही. जर आमी देवाचीं भुरगीं आसात तर संवसार आमचो द्वेश करतलोच. तातूंत व्हड कांय ना. जर आमी देवाचीं भुरगीं तर आमी संवसारांत व्हड नांव कमोवंक शकनात. तर संवसार तुमकां वायट नदरेन पळयतलो. आयज एक दुखाची गजाल जावन आसा ती म्हणजे आयच्या सोबांनी चडशे भावार्थांत जे नात तर ते संवसारी जाल्ले आसात आनी ते सुद्दां तुमचो द्वेश करतात. कारण तुमी खऱ्या देवाचीं भुरगीं आसात देखून. जर खंयच्या देवाच्या चाकरान जर बरो संदेश दिलो जाल्यार तांकां लागता आनी ताणें अशें तशें कितें उलयलें जाल्यार ते ताचेर रोखडेच उलोवंक लागतात. म्हणजे अशें दिसून येता की देवाच्या चाकराक पासून आयज म्हत्व उरलें ना. आनी हें कोण करता? भावार्थ दवरपी लोकूच करतात. तेच तांच्या विरुद्ध उलयतात. त्याच पासून सोबांनी व्हड गडबड जाल्ली आसा. जोणेकल्याक वडील जावंक जाय, जोणेकल्याक व्हड जावंक जाय. जोणेकलो म्हणटा हांव सांगता तेंच खरें. मोगाळ भावणानो, जेजू खंय उरलो आनी तूं खंय आसा? तुका व्हडपण कित्याक जाय? जेजू शिवाय आनीक कोण व्हड ना. आमचो एक दीस नाश जावन वेतलो. आमकां कांयच फाव जावचें ना. आमी संवसारांत एका वाफे सारके जावन आसा. आमी उदकाचेर आयिल्ल्या बोमाडा सारके जावन आसा. कितें आमचो उपेग ह्या संवसारांत? आमी सोबेन व्हड सुवात धरली जाल्यार म्हाका कितें फायदो जातलो? कांयच ना. आमी सदांच देवाच्या मुखार ल्हानविकायेन आनी खालतीकायेन येवंक जाय. तेन्नाच देवाचो आशिर्वाद आमकां फावो जाता. जोआचो 15वो आविसूर आनी 23वे वळी प्रमाणें आमी पळयल्यार ही खूब म्हत्वाची अशी वळ जावन आसा. म्हाका
जळटा तो म्हज्या बापाकूय जळटा. आयज दुनिया जेजूक जळणारे जायते जाण आसात. ह्या संवसारांत असले मनीस आमकां पळोवंक मेळटात. खरें पळयल्यार दोनी जेजू तांच्या पातकां पसत मेल्लो आसा. तरी पूण ते लोक ताचो द्वेश करतात, ताची फकाणां करतात. ताका कांयच पडून गेल्लें ना अशें दिसून येता. तांचें जिवीत सगळें पातकानूच बुडलेलें आसा. तांच्या जिविताचें तांकां कांयच पडून गेल्लें ना. पूण जेन्ना तांचें दूख येता, त्रास येता, दुयेंस येता, तेन्ना ते न्हिदेंतल्यान जागे जाल्ल्या भशेन देवाचो सोद करूंक वेतात. आनी त्या वेळार ते कोणाक उलो मारता हेंच तांकां समजना. ते सपनान उलयतात अशें दिसतात. पिसो मनीस बडबड करतात तशें आमकां तांकां पळयल्यार दिसता. मोगाळ भाव भयणांनो, शाणो आसलेलो मनीस जर इतलो पिसो जालो जाल्यार पिसो मनीस आनीक कितलो पिसो जावचो ना. शाण्या मनशान स्वताची वाट सोडली, स्वत कितें आसा तें नाकारलें आनी आपल्या आताची कोरणी तो वाखाणटा. आपल्या आताचें बळ तो वाखाणटा. तो म्हणटा, हें हांवें केल्लें आसा, तें हांवें केल्लें आसा, हांव जावन आसा अमूक आनी हांवें इतलें आजुनूय करचें आसा. मोगा भाव भयणांनो, खरेंच दोनूय जेजून हें सगळें करूंक नासलें जायत जाल्यार तूं आनी हांव कांयच करूंक शकचो नासलो. आमचें जिवीत आतांच सांगलेल्या प्रमाणें वाफे सारकें जावन आसा. उदकाचेर आयलोली वाफ दिसता, थोड्याच वेळान ती नाच जाता. त्याच प्रमाणें ह्या संवसारांत आमी थोड्याच दिसांचे. मोगाळ भाव भयणांनो, त्या पासत आमी सदांच दोनूय जेजूक चिटकोन रावंक जाय. कारण तो जावन आसा दाखवेल, आमी जावन आसा ताचे फाटें. फाटें जर दाखवेलीक चिटकोन रावना जाल्यार ते सुकोन वेतले आनी त्या फाट्या भशेन आमचें जिवीत जातलें आनी शेकी आमचें जिवीत उज्यान पडटलें. तर असले दीस येयना जावच्याक आमी सदांच मागणें करून ताका आर्गां दिवंक जाय. आमच्यो गरजो ताका उक्त्यो करूंक जाय. तर मोगाळ भाव भयणांनो, आयज जरी तुजी कसलीय मागणी आसत आनी ती तुज्या भितर आसा, तुवें आजुनूय ती आमकां उक्ती करून दाखोवंक ना वो बरोवन कळोवंक ना, आयजूच तूं बरय आनी आमकां कळय. हांव तुजे चिटीची वाट पळयतां. तर मोगाळ भाव भयणांनो, ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया. तर आयकात ह्या सुवातेचेर हें एक गीत.